विन जाल्या तेन्ना म्हाका पयलीं आनंद जाल्लो, म्हाका तिकीट दिली तेन्नाय बी, कारण हांव विन जातलें म्हाका खबरूच आशिल्लें. आनी आतां तर म्हाका इतलो आनंद जाला, कारण म्हजे जे कार्यकर्ते आसा न्ही ते खरेंच सिंहा सारके न्ही तर वागा सारके काम करून तिणी सिंहा निवडून हाडलेलो आसा. सो इतली मतां मार्जीन तुका पडल्या त्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? म्हाका न्ही वेलिंग प्रिओड बी भोंवताले न्ही तेन्नाच म्हाका कळयलें की तूं पुष्पा मुगो कांयच दोळे धांपून आयले. तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका तेन्ना सपोर्टसो मेळ्ळो सगळ्यां कडल्यान. आनी कुणय आनी मडकय तर पळयशी न्ही सामको फूल सपोर्ट आशिल्लो. तेन्नाच म्हाका हे सगळ्यांनी सांगलें तूं 2000 न्ही 3000 वयर येतलें म्हणून. खूब खोशयेची गजाल आसा. आज जे आमकां फोंडा तालुक्यान 2 सीट मोगो पक्ष आनी भाजप ह्या युतीन लडयल्ले, ते मोगो पक्षाक जे आमकां 2 सीट मेळ्ळ्या, कवळें आनी आतां वेलिंग प्रिओड, हे दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयल्या. जवळ जवळ 70% वोट शेअर घेवन हे आज आमचे उमेदवार निवडून आयल्या. हे दाखोवन दिता की जो डेव्हलपमेंट, जी कामां आमचे लिडर आनी मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते करता ते लोकांक मान्य आसा. आनी जशी फाटली गेली कित्येक वर्सां मोगो पक्ष हांगा आपलें स्थान बळकट करत आसा, तातूंत आनी एक भर आज हांगा पडल्या. त्या खातीर सगळ्या उमेदवाराचें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्ते, सगळे जे सपोर्टर ह्या सगळ्या कॅम्पेनाक वावरले, तांच्या खातीर तांचो सगळो विजय आसा, त्या खातीर तांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. ओके, विरोधकांचे जे नाना प्रकारचे तुमचे जो प्रश्न केलो, नक्कीच लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा की कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडनासतना जी लीड दोन्ही कॅन्डिडेटाक आमकां मेळ्ळ्या ती सगळ्यान, म्हणजे साऊथ गोवान वन ऑफ द हायेस्ट, दोन्ही जर आमी कंपेर केले जाल्यार दोन्ही लीड ही साऊथ गोवान हायेस्ट लीड ही आमच्या दोन्ही उमेदवारांक मेळ्ळ्या. हेच लोकांक दाखोवन दिलां की ओपोजिशनाक हांगा कसलोच हारोना. आमी जें काम करता हें लोकांक मान्य आसा. Be it Kurti and as well as Pitki. What is your take about? You feel that something has that MGP deserved more seats? See, what that is up to the party leadership. Party leadership has given us 2 seats. That is, one is Kavale and one is Veling Prior, in which there is Madkai constituency, 6 panchayats are there and 1 Veling Prior panchayat, where both seats we have won with a decisive margin. There is no scope for any opposition here. We have got more than 70% of the votes. So as for the seats that we have received, we have strike rate is 100%. So in terms of the other constituencies, right, since you all contested. We have contested only 2 seats. MGP has contested only 2 seats in Ponda Taluka and 1 seat in Morjim, where also our candidate has won. So our focus is where MGP candidates are there. We have worked very hard and all our supporters have worked very hard, and that's why this result has come. So the independent candidate for Betki is not MGP? See, as I said, it is what party leadership has given us. We are all here, no one is leader here, including myself. I am a worker of the party, and whatever the leaders have given us, they are given a responsibility of 2 seats for us. That is, one is Kavale and one is Veling Prior. So both seats we have won with a decisive margin. More than 70% of the votes we have received.